संतोष कोरखणकर तुम्ही जाणा आसतल्यात एक बऱ्यापैकी मित्र आमचो आणि बरो एक सोशल वर्कर आणि हांवें पयलींच म्हटलां की झेडपी इलेक्शन पक्ष ना पळयता खंयचोय उमेदवार जो लोकांक लागून उपलब्ध आसतलो लोकांचे इश्यूज लोकांचे ग्रिवियन्स जे सॉल्व करपाक जो सामको एक्टीव आसतलो आनी त्या उमेदवाराक म्हजो सपोर्ट आसतलो सो त्याच पद्दतीन त्याची एक विनवणी रिक्वेस्ट आसली की तो नॉमिनेशन करपाक आसलो त्या दिसा म्हाका तूं यो म्हणपालो तूं जाय सो एज अ फ्रेंड म्हणून हांव त्याच्या जे नॉमिनेशन फॉर्म फिल केल्ले त्या दिसा हांव थंय ताका सपोर्ट करपाक गेल्लो तशेंच तेंचे कार्यालयाचे ओपनिंग आसले त्या प्रसंगाकूय हांव थंयसर गेल्लो आनी म्हाजे ताका शुभेच्छा बीन ताका दिल्ले आसा म्हाका दिसता आज संतोषा बद्दल जर विचार जाल्यार एक लोकप्रिय आसा आनी लोक ताका चडशे जे हरमल आसा केरी आसा मागीर तशेंच पालये आसा इवन कोरगांव सुद्दां हे लोक सुद्दां त्याच्या बरे संपर्कान आसात आनी एकंदरीत जर एनवायरमेंट जर पळयत जाल्यार संतोष किंवा तेची घरकान्नी सौभाग्यवती मनीषा कोरखणकर तेचे सुद्दां ती पंच मेंबर म्हणून आसले आनी आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा एकंदरीत जर पळोवपाक गेल्यार ओवरऑल जो हरमल गांव आसा तो सगळे जे पंच मेंबर आसात बाकीच्या गांवाचे सरपंच आसले सगळे एकंदरीत थंय आसले अशें दिसून येतालें की एक सर्वानुमती म्हणटात तशें एक सगळ्यांनी कलेक्टिवली डिसिजन घेवनूच तो कॅन्डिडेट उबो केल्लो त्याच अनुषंगान आयज मांद्रे म्हणजे मोर्जे मतदारसंघ आणि हरमल मतदारसंघ तसेच धारगळ मतदारसंघ हे एक मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीक निगडीत आसा म्हणजे त्या मतदारसंघान आसा सो ह्या संदर्भात आमचे काही जे हितचिंतक कार्यकर्ते हेंचो एक डिस्कशन की आमी कितें करचें आनी कोणाक तेंको दिवचो कोणाक सपोर्ट करचो त्या संदर्भात आयज मिटींग हांवें दवरलेली जे माझे कोर जे कार्यकर्ते आसात आणि काही हितचिंतक सो त्या आयच्या डिस्कशनाक खुबशे गोष्टी येयले तेंचे व्ह्यूज येयले आणि एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार पक्ष ना वता पक्षाचेर लक्ष ना दिता सगळ्यांचो एक मतान असो डिसिजन जाला की आमकां जो उमेदवार आसतलो तो सगळ्यांच्या परिचयाचो आसतलो ज्याच्या उमेदवार निवडून येयल्या बरोबर त्याच्या घरा वचपाक आमकां खंयच फाटीफुडें एक संकोच आसचो ना सो खुबशे अशे व्ह्यूज येयले आज पर्यंत म्हाका दिसता मांद्रे टील डेट मोर्जे मतदारसंघ झेडपी जो आसा म्हाका दिसता कोणीच फॉर्म भरूंक ना आज पर्यंत आयचे डेटी अशें आयकून येयलां